बलिदान भेटैता पातकामचे सोम्या मिरडता मोडा मनात तुका लागता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सर जावन आसा तुज्या आदाराची सोम्या पातीव रावता भक्तीन तुजे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता त्या काळजा मंदिरा तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटैता पातकामचे सोम्या मिरडता मोडा मनात तुका लागता मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक सद्या काळाच्या चवथ्या इतराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें मोगाचो स्वागत मागतात. हेची दिवस्तुती सुम्या जेजूच्या भेटवणेची परब संभ्रमता हे संदर्भार तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागतना एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार अर्ग जावन मीस भेटयता इम्मॅन्युएल आणि वेरोनिका मस्करिनस नित्या दरवडो तांचे हृदय बसोद विशेष करून संदर्भार मागया. तशेंच जल्मा दिसा कर्गां जावन मीस भेटयता हिल्डा रोड्रिगस फातिमा वडो तिचे हृदय बसोती आमी विशेष करून संदर्भार मागया. तशेंच देवादीन बॅप्टिस्ट रोड्रिगसाचे आमी आमीस दिता अंजली रोड्रिगस आनी कुटाम तांचे हृदय बसोती विशेष करून संदर्भार आमी मागया. आम्हा समेस्तां खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचनो आज आमी सद्या काळाचो चवथो आयतार संभ्रमता सांगातास जेजूक तेंपलान भेटयल्ली परब आचरण करता. आयची देवस्तुती आमच्या समर्पणाचे मिसांव जियेवया म्हणलो संदेश दिता. जेजू ताचें समर्पण समजून संवसाराचो उजवाड जावन जियेलो. आमच्या पवित्र स्नानान आमकां देवाक समर्पिला आसता त्या दिसा आमच्याय हाती पेटली वात दिवन संवसाराचो उजवाड जावच्याक मिसावंक दिला. हे दिशेन आयची देवस्तुती आमच्यो मोती उजवाडयतना समर्पीत क्रिस्ती जिवितान उजवाड जावच्याक जायती कृपा त्या सोम्या मारिफात ह्या मिसा वेळार मागया. मोगळ भाव भयणीनो सुम्या जेजूची भेटवणी आज करता आसतना सोम्याक संपूर्ण रितीन देवाक भेटोवन दिलो आनी सोमी ताच्या मिसावांत समर्पीत जालो. आमकां आमच्या जिवितांत बाळपणार तेंपलांत आमचें समर्पण केल्लें आसा. अशें आसतना आमचें जिवीत सोम्याक समर्पिल्लें जिवीत जावंक देवा स्वादार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र परिवांडो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हे घडी बोर दांपया आमी. मोगळा जेजू तूं सगळो बापाच्या खुशेक समर्पीत जालोय. तुवें बापाची खुशी पडली. आमच्या जिवितांत आमी देवाची खुशी पळोवंक सुकून पडल्या. बक्षणे मगोन म्हणटा हांव सोम्यांक काकूळट मोगळा जेजू दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ तो सांबाळूंक तो परगट करूंक तो आपोवणें दिताय. ते पोटी आमकां ताची परवा ना जाल्ली आसा. बेपरवा आमी केल्ली आसा. ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा. फस्टें तपोवन बक्षणे मगोन म्हणटा हांव
Krista kakutka Krista kakutka Sumia Jesu mogaso मैपसो संबंध रुता करून सर्गेंचे राजस्थापन करूंक तुमकां पळयताय. जायते बोटी रागिश्ट मसरी गरबी जावन हेरांच्या दुखाक कारण जाल्ले आसा. पश्चातापावन बक्षणे मगोवन म्हणटा हांव सोम्या काकुतक सोम्या काकुतक तकली भगवान देवाची काकुळत आमी मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचली आणि शांती राजा ईसा सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापास आम्ही तुका वागता. सौम्य जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत. तू बापाच्या उजव्या बसाय आमची मागणी मानून घे. त्या पवित्रज्ञ सांगती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया इगडी बोरदोळी दंपिया आमच्या आमची हृदयांगती ते सवा खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला तो सुग्रास करया तांचे बसोत मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या क्लेस पुतान आमचे मनशा सेम घेतले आनी ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दीस आमी संभ्रमता. आमची काळजांनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां भोव कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मालाकी प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबेरांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याक दिसान कोण विरोध करूंक शकत. तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत. कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको दोबियेच्या कारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुपया आनी बंगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वस्परान भेटवण्यो करूंक
तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो बेटवण्यो परस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस्पर सोमितो. उबारा तुमचे दारवोन, तुम्ही दारवाट्यानो, मिटवून दारा तुमची बागलां, तुम्ही प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजांतल्यान भितर सोरून. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा, तसो सर्वेस्पर बलिश्ट आनी दैरादी, झुजांनी जैते वोन सर्वेस्पर तो. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस्पर सोमितो. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भुरगीं रक्तमसाच्या सैंबाची जावन आसता जेजूय ह्या मनशां सैंबाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशे मोरणाचे भिरांतेन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूताक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाचे संततीच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सगळ्यांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांक पथकाचे बोक्साने जोडचे खातीर देवाचे सेवेन काकुलतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ येजाक जावंक तो पावलो. ताणें सोंसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच परकिलो. देखून आतां तळणेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मरियेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणे नितळ जावन सो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चिरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पोवंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां
तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांदीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतीची तो वाट पळोवन नासलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची आवय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळका हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणूंक लागलो, आतां जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बासोवणी तुवें पडली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. देवाचें उतर. वंदनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, आयच्या दिसा आमी सुमयाच्या तेंपलांत भेटवणेची परब आचरण करता. सडावत ही परब हप्त्या मदें येता आनी अप्रूप कशें ही परब आयताराची येता. सुमयाची परब आयताराची आयली जाल्यार पवित्र सभा आयताराच्या दिसाच सुमयाची परब आचरण करता. संत भक्ताची जाल्यार सोमाराच्या दिसा आचरण करता, आयताराच्या दिसा आचरण करिना. आनी आयच्या फेस्तावान ह्या संभ्रमाच्या मुखांतर देवाचें उतर आमकां कितें दिता. आयच्या ह्या संभ्रमांत आमी देवाचें उतर आयकलें. मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, पयलें वाचप आमी आयकलें आसता. सर्वेस्पर मनशा कुळाच्या सोडवणेक दुतांक धाडटलो आनी प्रवाद्यांक धाडटलो आनी ह्या मुखांतर देवा सवें ह्या परजेक समकोवच्याक आदार जातलो म्हणल्यार सत थंयसर आमी जाणा जाता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान कांयच नातल्यांतलें सगळें रचलें. पळय गे, सगळें रचलें. निमाणें देवान मनशाक रचलो. कोणा सारको रचलो? कोणा सारको? आ आपणा सारको. तर आमी कोणा सारकीं आसां? देवा सारकीं आसां. पळया, देवान कोणाचें रूप? आतां आमी देवा सारकीं आसां. वय गे, देवाचें रूप कसलें? आमचें रूप, म्हजें आनी तुमचें रूप देवाचें. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताच्याच सारक्याचो जावन मनशाक रचलो आनी मनशाक आशिर्वाद दिलो. वाडा आनी सडा, संवसार बरा म्हणलो आशिर्वाद दिलो. हें सगळें बरें. पूण मनशान देवाची साळावळ सांडली, सैतानाची साळावळ धरली, देवातावन मनीस पयस केलो आनी अशें मरणाक मनीस बली जालो. मरणाक मनीस बली जालो. मरणाक मनशान वेंगून धरलें, वेंगून धरलें. ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान मनशाक पयस करूंक ना. हंता हंता प्रमाणे देवान प्रवाद्यांक धाडले, नितीकर्त्यांक धाडले आनी मनशाचो सांबाळ केलो. मनशाक सांगात दिलो, देवाच्या उतराची वळख दिली आनी ह्या देवा सवे सोमकोंक मनशाक आपणे दिलें. पूण कोणी मनीस देवाच्या उतरांक आयकना जालो. देखून जेजूस म्हणलें आसा, तुमच्या प्रवाद्यांक तुमी फातरायला, तुमच्या प्रवाद्यांक तुमी जिवेशी मारला आनी तांच्या रक्ताक तुमीच साक्ष म्हणून जेजू म्हणलें आसा. निमाणें देव कितें चिंता? आपुणूच मनीस जावन गेलो जाल्यार हो लोक म्हजें उतर आयकतो
म्हणल्यार बरवशान लोकां सवय रावन लोकां सवय जिवन स्वताची नितीची मोगाची वाट दाखोवच्याक जेजू आयलो. जेजून आतां मनशाचें रूप घेवना. मनशान कोणाचें रूप घेतलां? कोणाचें? देवाचें. देखून देव ताच्या स्वरुपान आयलो आनी तें रूप आमचें रूप. नजरेताच्या त्या ओंकारी मुखांत्र मरिये मुखांत्र तो जल्मलो आनी पळया सगळ्या गतींत आमच्या मदें फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो स्पश्ट म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लब्धून रावंक ना. कळ्ळें? मनशा मदें गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. गुलामाचें अधिकारान तो जल्मोंक ना. पळया गोरवांच्या गोठ्यान एक अनाथ कशें तो जल्मलो. अनाथ कशें तो वाडलो. कोल्यांक मांटी आसा सुकण्या गोंडेर आसात पूण मनशा पुता माते तेंगूक सयत सुवात ना. गोरवांचो गोठो ताचे जल्माचें थळ जालें. ताच्या इश्ट मित्रांची घरां पेद्रोच्या सासूमायेचें घर मातेवाचें घर जाकेवाचें घर लाजाराचें घर असलीं घरां ताची रावची ठाणी जाली. पळया मेल्या उपरांत मरता आसतना खुर्सार उमकळोन भुमी आनी आकाशा मदें तो उमकळोन मेलो. उमकळोन भुमीर मरची एक भाग ताका मेळोंक ना. मेल्या उपरांत पुरूंक जाल्यार अरिमात्यासा जुजेसो पोंड ताका दिलो तासो खुद्द पोंड ताका मेळोंक ना. तसल्या गतीन ते गुलामाच्या गतींत तो जियेलो. एक मात्र सांडून कितें सांडून फातक मात्र सांडून तो जियेलो. पळया आनी हें सोम्याचें ओडपण. ही सोम्याची ग्रेस्तकाय. त्या ग्रेस्तकायन जियेलो आनी अशें मिसांव करूंक आयलेलो सोमी आज पळया हांगासर मरी आनी जुजे तीं जुदेव धर्माच्यो रिती रिवाजी पाळटालीं. मोयजेचे नियमशास्त्रांत कितें आटपून आसा तें सर्व पाळटालीं. आमी पाळटा न्ही गे. आमचे भुरग्यांचें पाळण्या दवरचें जावंक पुरो, भुरग्यांच्या कुमगाराचें कार्य जावंक पुरो, भुरग्यांच्या क्रिस्माचें कार्य जावंक पुरो, भुरग्यांच्या लग्नाचें कार्य जावंक पुरो आनी जावंक पुरो आमचीं खंयचींय कार्य संभ्रमां आमच्या पवित्र सभा कितें आमकां शिकयता त्या रिती रिवाजी प्रमाणे करता. वय गे न्ही. तशेंच जुजे आनी मरी जुदेव शास्त्राच्या जुदेव धर्माच्या नियमशास्त्रांत कितें बरयलां मोयजेन दिल्ल्या नियमशास्त्र त्या प्रमाणे ती करतालीं. भुरग्याक 40-30 भरल्या उपरांत ताणें कितें केलें शुद्धचाराचें म्हणजे एक स्त्री ती प्रसूत जावन 40-30 जाल्या उपरांत एक शुद्धपणाची एक करणी देवळांत करूंक आसा. बाळकाक तेंपलान भेटोवंक आसा आनी पारव्यांकी कोड्यांकी तांणी बली अर्पूंक आसा आनी ह्या मुखांत्र शुद्धाचाराची नियमां पाळूंक आसात. ही पाळचे खातीर मरी आनी जुजे तेंपलाक आयलीं आनी तेंपलांत जेजूची तांणी भेटवणी केली. थंय सिमियाव नांवाचो एक प्रवादी आसलो. उत्तर प्रायाक पावुल्लो. इस्रायलाच्या उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. इस्रायलाच्या बाचेवेची वाट पळोवन तो आसलो. आनी ह्या संदर्भार पळया ह्या बाळकाक ताणें हातीन घेतलो आनी ह्या बाळका थंय तो ताणें प्रकाश पळयलो. प्रकाश कसलो प्रकाश? सोडवणेचो प्रकाश, सुडकेचो प्रकाश, बाचावेचो प्रकाश ताणें थंयसर ह्या भुरग्यान थंय पळयलो. देखून तो संतोशान भरलो आनी म्हणालो सर्वेस्परा आतां जाल्यार ह्या तुज्या साकराक सिम्यांक तूं समाधानान आपूण व्हर वचोंक दी. कित्याक तुजी भासवणी तुवें पाळ्ळी आनी ती म्हज्या दोळ्यांनी हांवें ह्या भुरग्या थंय पळयली. आनी तो म्हणटा हो भुरगो जायत्यांक उजवाड दितलो. उजवाड आनी सगळी महिमा परगट करतलो. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जेजूस उजवाड न्ही गे. वय गे न्ही. जेजूस उजवाड. देखून क्रिस्मसाचें फेस्त पळया 3025 तें आचरणाक आयिल्लें. पळया उजवाडाचें फेस्त जावन आचरण करतले सगळ्या संवसारार सूर्या देवाक मान करना. पूण चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायन तो क्रिस्तांव जालो तेन्ना ताच्या साम्राज्यांत हें सूर्या देवाचें फेस्त उजवाडाचें फेस्त जेजूच्या जल्माचें फेस्त जावन आचरण करूंक सुरू केलें. कित्याक समीस संवसाराचो
उजवाड. देखून तो म्हणटा तुम्ही संवसाराचे उजवाड जायचे. उजवाड काळोख न्ही, काळोख कोण असो, देवसान असो, उजवाड देव असो. आनी जेजूस उजवाड जावन आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आयच्या संदर्भार जेजूक तेंपलान भेटोवन दिल्या उपरांत जेजून कितें केलें? जेजून ताची खुशी करूंक ना, देवाची खुशी केली. देवाची देखून स्नानीक जो स्नान घेवन तो सिनेगोगाक आयलो. थंयसर ताका देवाच्या उतराची एक कोवळो कांडिलो. ताणें तो उक्तो केलो आनी वाचलो, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, पारव्या रुपी देवान आयलोलो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. कळ्ळें? दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, दणसेतेल्यांक सवकासाय, दया माया पासारचे वरस परगट करून म्हाका अभिषिक्त केला. पळया, देखून तो ते मिसांव हातीन घेता. सता खातीर, निती खातीर, मोगा खातीर, सेवे खातीर हे मिसांव तो हातीन घेता. आनी ताचो परिणाम तो बरें जाणा. सता खातीर, निथे खातीर, मोगा खातीर आनी सेवे खातीर हांव वावुरलो जाल्यार कितें पुरा म्हाका आसा तें बरें जाणा. देखून गेत्सेमनी मळ्यांत तो मागणें करता आसतना ताका चॉयस आसलें. जर तर ताणें फारीजेवांक, सदुसेवांक वा प्रधान याजकांक, श्रेष्ठ याजकांक, शास्त्र्यांक ताणें सपोर्ट केल्लो जाल्यार सता खातीर, निती खातीर हांव वावुरना, तुमच्या खातीर वावुरता म्हणलें जाल्यार ताका क्रुसाचें मरण मेळटें ना. पूण ताणें तें करूं ना. ताणें म्हळें आपूण देवाची खुशी करता, देवाची. देखून तो म्हणलो, बापा तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, समर्पणाचें जिवीत सोम्याचें देवाच्या खुशे खातीर ह्या संवसारांत चल्लें. जर तर देवाची खुशी कर तो जियेनातलो जाल्यार ताका कांय चक्रवर्ती करते कोण ना. पूण ता आशेक तो आयिल्लो न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज हें फेस्त आमी आचरण करतना आमकांय देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमी समर्पणाचें जिवीत जिवंक जाय. कितें? समर्पणाचें जिवीत. आमकांय ल्हानपणार हांगासर तेंपलान भेटयलां न्ही गे, वय गे न्ही. कितली प्रायज जाता ना? हां, एक 40-30 जाल्लेंस न्ही गे. हां, कुटुंबा समेत येवन भुरग्याक हांगा भोवतीस दिवन वोल लावन 3 भुरग्यांक हांगासर वेदीचेर दवरतात न्ही गे. दवरतात गे ना? हां, तुमकांय दवरलां, म्हाकाय दवरलां आनी मुखल्या भुरग्यांकय आमी दवरता. तेंपलांत भेटोवणी करता भुरग्यांची. पवित्र स्नान आमकां ल्हानपणार असो मेळिल्लो. ताच्या उपरांत आमी एक समर्पीत जिवीत जिवंक आसा. पयल्यान पयलें समर्पीत जिवीत क्रिस्ताचो खरो पाटला उदार जावन, क्रिस्ताचो खरो पाटला उदार जावन हांवें जिवंक आसा. पूण थोडे फावटी कितें जाता? आमचें समर्पण प्राय ओड जाताना सुकून वयता. कळ्ळें गे? एक चली आसली, ती कोयरांत बारी हुशार, वैदी सेवा करच्यान ती बारी हुशार. सगळ्यांत इगर्जेच्या हर एका चटवटिकेंत बारी मुखार आसली. PUC जाली, ताज्या उपरांत इंजिनियरिंगाक ती चली गेली. थंय एका क्रिस्तांव चेड्याचो मोग जालो. आनी उपरांत आवय बापायन म्हळें, इल्लो राग पुता, क्रिस्तांव चेड्याक काजू जावचें नाका. तूं एक बरें क्रिस्तांव, सगळें जिवीत तुवें तुज्या इगर्जेंत सरलाय, एक एक्टीव मेंबर जावं, बावर तूं जेलाय. देखून 30% सोड. चेडूं आयकूंक ना. चेडूं आवय बापायक सांडलें, घरदार सांडलें आनी ते चल्या फाटल्यान गेलें आनी लग्न जावन ताच्या धर्मांत नांव सुपेत बदलून तें आसा. थोडे फावटी ताका पळयतना पळया समर्पीत जिवीत खंय उरलां. जायते फावटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्ट येवं दी, खंत येवं दी, दूख येवं दी, बेजारा येवं दी, आमची समर्पण आमी विसरूंक नजो. आमी खंयच्यान समर्पीत जाल्या. दुसऱ्यान आमी समर्पीत जावंक जाय आमच्या बेसांत. जावं एक याजक, जावं एक धर्म भाव भयणी, जावं एक लायक, जावं तो काजरी. जर तर हांव काजरी, म्हज्या काजरी जिवितांत समर्पीत जावंक आसा. समर्पीत आमी समर्पीत जायना जाल्यार भुरग्यां खातीर, घोवा खातीर, बायले खातीर, भुरग्यां खातीर समर्पीत जिवीत म्हजें थंय ना जाल्यार लग्न जिविताक अर्थ ना.
तशेंच एक धार्मीक जिवितांत तूं सोम्या खातीर पवित्र सभे खातीर समर्पित नाही जाल्यार तुजें जिवीत समर्पणाचें नाही जाल्यार त्या जिविताक अर्थ ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी त्या जिवितांत तुका समाधान वा तृप्ती मेळची ना. लग्न जिवितांत तशेंच अहंकार रावचें चिंतलाय, अहंकार जिविताचें जिवीत जिवंक तुवें चिंतलाय, अहंकारपणाचें समर्पणाचें जिवीत तुवें पेल्या खातीर जिवंक आसा म्हणलें विसरूंक नजो. आनी हें आमचें मिसांव आधुनीक काळार आपल्या आपल्या स्वार्था खातीर आमी समर्पीत जिवीत थंडताव. आमचो उद्देश कितें? थोडे फुडें आमचो स्वार्थ, आमचें बरेंपण, आमचोच फायदो आमी चिंतलो जाल्यार समर्पीत जिवीत थंय जिवंक साध्य ना. जेजून ताचोच फायदो चिंतलो जाल्यार, ताचेंच बरेंपण चिंतलें जाल्यार, ताचोच पाठ वा अधिकार ताणें चिंतलो जाल्यार आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सता खातीर निती खातीर वावुरतो ना, तांचे खातीर वावुरतो आनी ताचें आशेल्लें जोडतो. पूण तें ताचें मिसांव न्ही, ताचें मिसांव समर्पीत मिसांव, सताचें नितीचें मोगाचें आनी सेवेचें. आनी ताचे खातीर तो जियेलो. परिणाम कितें मेळ्ळें? मरण, नालिसायेचें कुर्साचें मरण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण जाल्यारय ताणें पाटी पळोवंक ना. देखून जेजून म्हणलें आसा, तुमी तुमचें समर्पीत जिवीत जियेतना पाटी पळोवंक नजो. जर तर हें जिवीत तुवें मिसलाय, त्या जिवितांत तुवें थीर रावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, नांगरा हात धरून पाटी पळयतलो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. नांगरा हात धरून पाटी पळयतलो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आमच्या आवय बापायनी पळया त्या दिसा तेंपलांत भेटयलां, आमकां क्रिस्तांव म्हूण वलायलां आनी आमी तो भावार्थ आतां जियोन आसा. ह्या भावार्थान जियोंक सोम्याची कृपा मागया. तशेंच आमी जायती समर्पणाचें जिवीत विसलां. जावं पुरो कुटुंबाची जिवीत, एक आवय जावन एक पतीन जावन, एक बापूय जावन एक पती जावन आमी विसलां, एक धार्मीक जावन विसलां, एक अहंकार रावन विसलां. आनी तें जिवीत समर्पणाचें समर्पीत करूंक जायची कृपा दिनी. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रव्यांत देवात ह्या सुल्ल बाबार तूं साऱ्या सगळी संगता एकाच देवा सत्मंता सर्वद्वेदार बापतो सरकारी दिसत्या दिसत्या वस्तू सोरसनार अनेका सम्याक जेजू क्रिस्ता सत्मंता देवा सकलो स्फूर्तो सर्व कळादी बापातोन सलमाला देवातोन देव उजवाडातोन उसवाडा देवातोन उपसल्लो करो देव तो देवातोन सलमाला नगर सोंगना बापाच्या सई बसो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम मनशां बसोत आनी आमचे सोडोवण्या बसोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्याची ओंकारमयाची उदरी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी पोंचे बसोत पोंच पिला काल ताका कुसार मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो अंधते राजवट के शेवटात सोना आनी पवित्र आत्म्या सत्मंता ईश्वराने जीवदाता तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा हवो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत्मंता पातक्याच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. ह्या विश्वासान आनी बाबार्थान आनी भरवशान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयांतळा त्रिक देवाच्या पांयांतळा समर्पिया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशें सर लायक भावार्थ्यांनी आपलें समर्पण आनी ताका सहजिल्ले मिसांव समजून घेवन त्या प्रमाणे जियोन संवसारांत उजवाड जावन परजल अशें कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशांतल्या आनी आख्या संवसारांतल्या फुडाऱ्यांनी समाजा खातीर आपलें समर्पण समजून जियेचें आनी हे मारिफात संवसारांत बरेपण तशें शांती राज करूं म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी आनी तांची सेवा करच्या भलायके शेतांतल्या सर वावराड्यांक समर्पणाच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. तुजें आपोवणें घेवन येजक तशें धार्मीक तरबेती गेल्ल्यांक तांच्या समर्पणान थीर दवर. लग्ना जिवी जियेतल्या भावंडांक
तांच्या समर्पणान सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तांच्या शिकपान तशें फुडारचे जबाबदारेन सडीत समर्पण दी. वडिलांक विधेय जावन समाजीक उपकाराची जावन क्रिस्ती शेगुणांनी ती पडजळो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोवती जमलेल्या आमकां फिरगजगारांक आमचे फिरगजेते समर्पीत कर. आमच्या वाड्यांनी तशें कुटुंबांनी मोग एकवट सडय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इगडी बोरदोळे दामपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सुगडा आस काडया तांच्या बसोतान मागया. सर्गींच्या भोवमगळ बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडून समर्पीत जिवीत कितें म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलें. त्याच जिवीत जिवोवच्याक तुवें आमकां आपोवणी दिलाय. तुज्या पुताची देख आनी शिकवण घेवन आमी खरेपणी समर्पीत जिवीत जिवंक जाय अशी कृपे दिनी आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घडतो बापा स्वीकार तू रे बापा. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घडतो बापा स्वीकार तू रे बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. घे बापा काणिको घे बापा काणिको. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घडतो बापा स्वीकार तू रे बापा. Sacrifice with the Somya Jesus. Ama serva sasnik jivit laboso. Sacrifice with the Somya Jesus. Ama serva sasnik jivit laboso. Ge baba kaणिको ge baba काणिको. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घडतो बापा स्वीकार तू रे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या आणि अख्ख्या भुंयसभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा कथावेन शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाची सिबली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली.
आमी भेटयता तो उंडो आनी दाखांचो वायन बदलून जेजूची कूड रगत करून आमकां दी. अशें तसो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुज्या महिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकार म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुज्या सारको एकलोच पूत तुजो सासणेक बागेली तुज्या महिमेसो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सोरलो. व्हडा मोगान ताचे अहंकार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तुजो अभिमान इस्रायल परजेसो आनी उजवाड सर्वराष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सडवंदाराक संतोशान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरीत तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उजळी तुका जय. उजळी तुका जय. सर्वेस्पराचे पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मास आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी भक्तीन ह्या रितीन वांटिली जावया. बाबा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुठ परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर रगत सेवतल्या आमकां मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माये संगती तिचो पती भगेव जुजे भगेव नम्रता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आचन्या मतीन दवर ताणी शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचितां तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देयकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तल्या आमकां तुजे उदार काकूळतीने सर्व पातकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी गेलिया पळय आई संवसाराची जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली. आयच्या दिसा सोमयाचे समर्पण केल्ली समर्पित जिवीत जिवन देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पडलेली. आम्हा हर एकल्यांनी देवाची खुशी आमच्या समर्पित जिविता मुखांतर पाळूंक उलो दिता. ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडर रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन.
सोमेस्तल्या दितू रिशेवंका कुस्टून सलवून गेल्या आस्ता लांबय शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गावाक पयाट करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ आणि विश्वासी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक आतांदरचे बाग मेळा पर्यंत मरण देखसो नामोट सिमियोवाक तुवें दिल्ली बासोवणी पाळून ताचे अत्रेक तुवें भागयले. हे सर्गेच्या जेवणात आमकां तुज्या भुरग्यांक त्या सामच्या सोम्याक घेवन तुवें फावो केलें. जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सर्गी सास्तींक महिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची मोडुकार. मोगाडी माये आमची शेकाये मोरे तुका उलो मारता तुका हसिता तुका वर्णिता. नामान 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 मोरे आमचे पती दोळे आदार तुझो पाटय मोरे भुरग्यांक तुझ्या पळे मोरे तू रोजारी राणे मोगाळी माये आमचे शेकाये मोरे तुका उलो मारता तुका हसिता तुका वर्णिता. मोगाळ पुता सोमे अवकार मोरी आशीर्वाद देवा. नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां. नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां. रोजारी सैबिनी सगळी संगता बघेवन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेल्विन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळोक जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळोक जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार
तुम्ही वर्तमानान ह्या पुंतळाक या भेट दिया आणि बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी संतोशान स्वीकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी